चोर है चोर है चोर है ओ भैया चोर है। सातदार के मरे रातचे 11:30 वरांचेर मोबरार एक मोबर काश्मीरी आमगेले काश्मीरी शॉप आहे. सो आमगेलो टॅक्सी ड्रायव्हर जाना आहा तो तेंगेलो फ्रेंड थिंगा स्टँडाचेर तेम ताका फोन केल्लो. एक डेकोइटी जाल्या. डेकोइटी म्हळ्यार सारकी डेकोइटी कित्याक म्हणटा हांव, मास्क घालून 2 जाण मोटरसायकल घेवन तेंगेले शॉप फोडपाक लागले आनी जेन्ना तेमी कळ्ळें तेन्ना ते तेजे फाटल्यान गेले, तेगे फोडले और उसका तुम्हारा लिया अरे सामान लिया आणि सामान घेऊन पडताले आणि ते पडटा आसतना तेंका तेणे पळयले आणि ते तेजे फाटी गेले. फाटी वयताना तेमी एकट्यान एमी फाट गेल म्हूण ते कार्मोन एकल्यान उडी मारली कोणे आणि तो फॉरेन नॅशनल. हांव ती नॅशनॅलिटी सांगना बिकॉज इन्व्हेस्टिगेशन इज गोईंग ऑन. आतां PIA मेळ्ळें. सो तो कार्मोना रातचो उडी मारली आनी एकटो धांवलो. एम तेजी फाट सोडूना. हे सगळे गेले तेजे फाटल्यान 2 मोटरसायकलो ओर्लीम पावले. ओर्लीम तेम तेजेर बोगलेर पावता कित मारता आसतना तेणे ते फॉरेन नॅशनलान चोरान उडी मारली आनी तो झाडान सांपडलो. एक नेट आहलोले काडकान. मागीर हेय बिले आनी मागीर तो त्या वाटेनसून नाच जालो. पूण तेगेल्यो वस्तू मेळ्ळ्यो सगळ्यो. पूण तो पयलो गेल्लो उडी मारून शेतांतल्यान तेगेले तेणे सगळे चोरये वयले वस्तू. जे कितें घडलां न्हू कावेलो सीन मोबर ते सारकें जावंक ना, बरें जावंक ना की आमकां इतली सेफ्टी आसली आमच्या विलेजीन आनी आतां तरी दिसाच्यो आनीक रातच्यो अशें तरी चोरी जावपाक लागल्यो जाल्यार हेजेर पुलिसांनी बरो स्ट्रिक्ट रावन हेजेर एक्शन घेवपाक जाय की इतले इजी सोडपाक जायना. कित्याक आयज जे आमची काश्मीरी शॉपांनी जालां फाल्यां आमच्या घरांनी जातलें तेन्ना कितें करपाचें आनी हें वाडोवंक जायना. कित्याक हेजेर बंद जावपाक जाय. जे कोण फॉरेनर जावं इंडियन जावं कोणूय जावं ते पण तांकां धरपाक जाय आनी त्यांची सारकी कारवाई जावपाक जाय. आनी चोरी तर हे धाकटे न्हू, हे कोण तरी व्हडले तरी गँग आहा जाल्यार तांकां सारखे धरून एक काबार जावपाक जाय. तो हमारी लीला जो लास्ट में पड़ता है, जो बीच रोड है, तो उधर ही से जा रहा था लास्ट में. तो उसके बाद क्या हो गया, उन्होंने उधर स्टॉप करके वो बीच पे गया. तो हम इनको पीछे आ गए क्योंकि हमने इसका जो पीछे है ना ये देखा, उसका टेप किया हुआ था आगे भी और पीछे भी. तो जब स्टॉप करके हमने फिर इन्फॉर्म पुलिस को किया. हमने पुलिस उधर लाया. उन्होंने बोला आप उसको कोल्हापुर पुलिस स्टेशन लेके आओ. तो हम पहला वो दिन क्या हो गया? तो वो दिन क्या हुआ, हम हमारा जो 2 आदमी है जो वहाँ पे मतलब हमारा जो आदमी लोग है वो घर गया था खाने को. 11 से 12 बजे तक वो घर गया था. तो सेम टाइम में वो जो दो कस्टमर्स मतलब वो फॉरेनर्स थे. तो उन लोगों ने मतलब ये प्री प्लान किया था. तो उसी टाइम हमारा जो आदमी लोग वापस गया दुकान पे. तो उन्होंने उनको देखा, रेड हैंड पकड़ा. तो वो डर गए. मतलब उन लोग बोला उनको हमको कुछ करेगा. उन्होंने कैसा भी करके वीडियो निकाला.